Pressing. João, mata. Rogério. चर्चिल जेएसआयटीसी एक जुड़ा हुआ है अंजलो काय वेडेपणा करतोय किती नंबर आता सांग किती झालंय हांव न्हू सदां मरे एक विजन खूब आसता म्हज्या लायफान हांव केन्ना चिंततालो म्हाका एक संदी मेळ्ळ्या पुरो म्हणून हिंगा जायत एक्सिडंट जाताले त्या रस्त्याचेर आनी हेका लागून म्हाका एक संदी मेळ्ळ्या पुरो म्हणून म्हाका एक हिंगा रूल हें करपाक आनी एक मेडिटेशन करपाक आनी त्या प्रमाणे म्हाका देवान दिली संदी दिली आमकां त्या प्रमाणे एक हिंगा आतां 24 crore प्रोजेक्ट जेएसआयटींतल्यान म्हाका चीफ मिनिस्टरान पास केलो आहलो मगे 65 crore फर्स्ट फेज 24 crore ताणें पास केलो 24 crore and something nearly 25 हिंगा हारेबांदाक पोळे इगोर्जे कडेन वार्की शिमतोरकुच्या तो रस्तो आनी कावेलोसी आनी सारावली आतां हिंगा प्रॉब्लेम कितें जाला हिंगा प्रॉब्लेम कांय ना मंजुनाथ चड प्लेस मोठी हे गेली मंजुनाथाली त्याने सारकी फ्री दिली आपल्याक कांयच नाका म्हूण तूं कोर कित्याक हें लोकांक जाय मागीर तेगे ती दुसरी ती आमी कोण नूतन मागीर तो आमी हेगडे प्रेस सगल्यांनी बरे भाशेन दिली मागीर आमी आतां पाद्री भाव आतां प्रॉब्लेम कितें जाला जे पळय सारके म्हज्या सांगता नाटकां येवन बल्ले आसता लोक तो लोक बिस्ता येता आनी अननेसेसरी प्रॉब्लेम जाता मागीर हांवें पुलीस घातले कित्याक आमी कायद्यान केलें सगळें शेतकारांक गेले आमी शेतकारांक वाट दवरल्या आतां काल कोण येयल्ले ही थिंगा सांगताले ही वाट जमाजिल्ली ना ते आनी वाट जाल्यार आनी वाट दिवपाक वाट प्रॉब्लेम काय ना ते शेत आमी रोवपाक वताय शेता प्रॉब्लेम हें म्हाका कित्याक करपाक जाय आसलें म्हाका उड आसा आमी व्हडले तो हेका ल्हान आसतलो पयलो पास पडलो की ना हारेबांद पयलीं बुडटालो आनी हारेबांद बुडलो की ना गाडी चलोवन येता आसतना एक भुरगो मारली तो तेका जत गेलो म्हणून हाडपाक गेलो हिंगा आनी तो बुडलो तेन्ना हांव तुका फिशींग तो जालें हांव एम.एल.ए. जालो ना आनी तो बुडलो तेन्ना हिंगा लय आसता येदे व्हडले लय आनी जाय लय मंत्री तेन्ना मिनिस्टर बाबू नायक मिनिस्टर तेमी आखे हिंदीचे बुडी हाडली हिंगा रापणकारां हाडले जाळ घालें सगळें केलें 2000 लोक हिंगा सारको पयलीं तयार आसा सकाळीं हांव म्हाका दिसता पडलें बोटीचेर तें घेवन हांव विकपाक गेलो वेल पणजे 2 जाणांची येयलो हांव मेळना तेंगा मनीस सकाळ बुडलो तो हांवें पळय सफारी घाल आसलो हांवें हुचकोडे बुडलो तो अमके कडेन हांवें थिंगसोन एकी बुचकूड मारली मोचकाळे सफारी घाल आनी त्या मनशा एकी बुचकूड तो म्हाका अशें करून लागलो सारको अदाजो घांसमान आसता म्हणून आनी ताका हांवें काडलो ते मेरेनसान मुगे एक चिंतप आसलें हिंगा हें उदक पत्तें वचपाक हें रिवर्साल जे पळय पयलीं रिवर्साल पळय आहा हें हिंगा पयल्यो पातमार येताली खंयसून मेंगलोरसून हारेबांदा लागताली नळे पडे घेवन आतां तें सगळें पुरोन हें जालां ते मँगोज बी पळय आहाय ते तरेन धाकटे रूख आनी ते इनात ना जाल्यार शेतांत गेले शेत काबारें सो हें एक पळय सपन पळय आसलें तें सपन हें आयज गेलें केलां आनी त्या प्रमाणे आयज कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा गेलो हॅलो सौजा जूड MD आमी येदो जूड कॉन्ट्रॅक्टराक
हें काम सोजा म्हूण ताका तेमी दिलें जाता आसलें सोजाक ते तेगे पांय खूब बरो रस्तो केलो अजून आहाय आनी ते कडेन कॅपेसिटी आहा म्हूण तांकां दिलें तेमी हें काम कॉमेस केलें फास्ट दिलें फास्ट आनी सडनली ज्या पळय आमचेर एक हें दुयेंस येयलें पॅन्डेमीक-19 जें पळय हें प्रॉब्लेम जाल्लें आहा ताका लागून हें काम ताणें बंद उरलें आनी थोडे सरकारा गेले पयशे वचून जाले म्हूण उरलें आतां ताका पेमेंट दिला आतां तो मागता हांव केन्ना तयार करता हो प्रोजेक्ट बायमेळी एंड हो तयार करता प्रोजेक्ट बायमेळी हांवें तेन्ना लोकांक एक उतर दिल्लें की आमच्या गोंयांत सांबाळपी म्हणटा तो महाराष्ट्रा वयता तें जागशिकेर सो जागशिकेराचो खंय हिंगा आमी मुलमेंत घायलो ना गेल्या चिंतप आसलेलें जेन्ना हांव नावेलीचो आमदार जालो तेन्ना 150 असो हांवें पडी ब्रीज केल्या आसतना थिंग घालपा आसलो हांव सडनली त्या वर्सा हांव इलेक्शनाक पडलो आनी ते थिंग घालपा जावना फक्त म्हाका बाणावले लोकांनी खूब मतां निवडून दिलो आनी म्हाका दिसता बाणावलेकारांच्या नशिबान आशिल्लो जागशिकाराक मुलमेंत थिंग येवपाक कित्याक बाणावले लोक म्हणटा आमगेलो सारको मोगा तेमी म्हाका सदांच सपोर्ट केला सदांच कसले काम म्हाका रायल्या सो आज हांव बाणावलेकारांक देव बरो कर म्हणटा आनी तांच्या नांवाचेर आमी हिंगा एक जागशिकाराचो मुलमेंत घालता म्हणजे ते रस्त्याचेर घालपाक ना रस्त्या भायर खंय गेला सोदा सो आमी एक स्पेशल आर्किटेक्ट हाडला आर्किटेक्ट हाडून तो सारको कशें बांदपाक तुगेलो पांय मेला आनी हांव दोगांय म्हणून आमी तेका उडयता एक जालें आमी व्हडलेची इन्चार्ज बाबा खंय गेला आमगेलो डेप्युटी सरपंच आमी व्हडले इन्चार्जी काम करूं केन्ना मेळटलें डेप्युटी गाडी हां फेब्रुवारी तेव्हा कॉम्प्लीट करता ओके सो हांव आयकूंक मागता तुमचे कडेन आदीं आमी दियांचेर रावताले दियांचेर मागूड आसा हांव शेपायना बाटली ती खाली हांगे घालून पेट्रोल हाडून वचपी हांव पेट्रोल दियांचेर रावताले आमी गुंजी बुजी घाताले आतां तर एक सेकंडा तर लायट ना हांगा रावपा जायना तो संवसार चेंज जाला मुखार वचत आहा सो मुखार वचत ते प्रमाणे आमी आमगेलो गांव डेव्हलप करपाक जाय कित्याक आमगेलो गांव पळय आहा आख्खे संवसारान मानून गेला टुरिजम हब म्हणून टुरिजम हब जातलो जायत तो सगळे भाशेन तर वस्तू ब्युटिफूल जाल्यो तर आमी खंयच्याच कंट्री देखून आमी कॉम्पीट करपाक शकता आनी हें कोता आसतना आमी कोणा हार्म कोण आसतना करपाक जाय आमी कोणा हार्म केलें ना हांवें कोणा हार्म केलें ना पूण आमचेर नाक जाल्ले कोण पळय कितें बरयता तें हांव देवा सोडा म्हाका प्रश्न कांय ना आनी हांव मागोता कोणाले आनी थंय वास तुमच्यान जाय तर आमचें सांगपाक जाय आनी हाड जाय जाल्यार आमचें हाड दवरूंक मेळटा जाल्यार आमकां जाय प्रॉब्लेम कांय ना इलेक्ट्रीक सर ते पोल आसा ते मदीं आसात आनी तेजेर कितें ते पोल तो आतां ते सायडीक घातलो एक कडेन थोडे कडेन केबल घालतलो थोडी केबल घालतलो मागीर लोकां वचपाक बरें पडटलें न्हू हय जे हय मे म्हणल्यार कंप्लीट जातलो हय ते सांगत न्हू सांगितलें तेणें क्लियर दिलें कॉस्ट एस्केलेशन कितू जालां एस्टिमेशन खबर ना म्हणजे हजार दुसरे पाट मागीर खर्च सांगे त्याला सांगे आमचे 24 क्रोजांचेर व्हरपा ना डान्स चड जालो आसता ल्हान ल्हान वाडत खबर आसा न्हू तुका तितून ब्युटिफिकेशन बी तितूंका आसा आनी हेड येयल न्हू आनी हेड येयला तें घालपा बी आतां मागीर सांगया तुका स्टॅच्यू बीन केन्ना आनी स्टॅच्यू बी इनॉग्रेशन घेता ना हेजें हय कोण म्हणटा काय करूया मरे आनी ते कॉस्ट घेतले ते कॉस्ट सेपरेट म्हणजे स्टॅच्यू स्टॅच्यू इनॉग्रेशन न्हू ना ना स्टॅच्यू कॉस्ट सेपरेट स्टॅच्यू कॉस्ट सरकार काय ना हां हांव आनी सोजा गेलो पाय त्या सोजान सांगलो आपल्या पाय घे पळय हेंका आमी दोगांचे ना आमी दोगांय कोताय हें काय ना ओके हय हितून हिंगा हिंगा आनी शेतां कित्याक मार्गाचें करचें न्हय न्हू हिंगा पॅड घाताय वयर हाडा सारकें ना हो जागो GSIDCन एक्वायर कितें केलें आसा हय तितून भितर करता तुमी हय. काय प्रायवेट घेवन करतले ना ना हो आमी एक वर आहा एक्वायर
जजील तो म्हणटा मे 11 जात म्हणे हय इलेक्ट्रिसिटी जातले हय हय रोकडे कोते ए ऍक्सिडेंट गेले बिकॉज ते नोव्हेंबरा कंप्लीट जावपा आसलें नाईस सर सगळं बाय असं आता तो तुमच्या तो मस्त आहे टेंडर जाता म्हणल्यार एक 1.5-2 म्हयने वतले आता आणि ताचे मागीर इमिजिएटली एका म्हयन्या भितर कवर जातलें लास्ट टायम हांव उलयलो तेन्ना तूं सांगता म्हाका नोव्हेंबरा जात म्हण कंप्लीट तेन्ना आमी कितें केल्लें आमी एक वेगळो एस्टिमेट केल्लो तो मागीर चेंज करपा म्हणून आनी कंबायन केलो म्हणून असं गव्हर्मेंट सँक्शन आतां मेळ्ळा आमकां कितलो सो आज केन्ना जातलें आतां अरावंड 51 lakhs एस्टिमेट केला किती आता शिफ्टिंग Shifting of pole. ना पूण आज केन्ना कंप्लीट जाता तुवें फोन आतां बिफोर मान्सून कंप्लीट जातलें बिफोर मे फूल प्रोजेक्ट No, you must give them before April. Hey, जानेवारी फेब्रुवारी before April, एप्रील जातलो सर post April, post week. आता तुका हांव दिल्ली सदां तो तो एप्रिला करता आनी हो प्रोजेक्ट कितको कंप्लीट जातलो रेस्ट तो कितको बाय मे कितको कंप्लीट ना जातलो ते पण काढायचे आता काढाय ते यार मागीर घालपा मागीर आता लेट जातलो आज केदो काण जातलें काढाय तुम्ही काल म्हणटा काम करू नका टेंडर फ्लोट जालें म्हणजे ते ऑर्डर दिता तेन्ना जातलें सर कारण ऑर्डर दिता म्हटल्यार हो जानेवारी फेब्रुवारी एंड म्हटल्यार आमकां दिवपाक मेळटलें कित्याक ऑर्डर आमी कॉन्ट्रॅक्टर एक म्हयन्या कवर करतले एक म्हयन्या भितर कवर करता खबर ते केन्ना करता मार्च एंड म्हटल्यार आमगे जाता मार्च एंड म्हटल्यार झाले हेर करू आमकां एंटायर प्रोजेक्ट वॉज सपोज टू बी कंप्लीटेड डिसेंबर 19 मला माहिती हें जालें सेम एप्रिला जालो माझं बंद जालें काम आज गव्हर्मेंटाक फंड्स आहाय दिल न्हू फायन दिले एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हय ते मागीर सोफांचे मागीर कितें जातलें केलें तें सकाळचे बसपाक टायल्स बी घातले हय त्या भाशेन हिंगा हातोडा ऑलरेडी स्टार्ट केलें म्हण बसपाचें तेशको बसपाचें बरें मागीर ते सिस्टम करता बरें Desiltingचे Versal. There was an opposition for desilting. Till do you think that desilting will solve the problem and the sewage is still being released? Sewage अजून छोटा आहे रिव्हर्साला. तर desilting कोण फायदा असताना काय तुगे काल ती आता ती हें बंद जाता मरे मागीर मुखार आनी मुखार तुगे घालता PWD मिनिस्टर म्हळ्यार स्टील्स म्हणटा घालपा आमकां प्रश्न स्टील जायना रे तेका स्वप्ना चिंता ते तुका एक्सेप्टेबल बेसी स्वप्ना कांय ना प्रॉब्लेम ही उगल म्हणून कांय उनाय ना आतां चोय मरे उदक वतलो हे पाटी हे पाट पावस पडलो केदो पडला पावस उदक जाला सांगाय मरे उदक जाला ते सायडीन ते कितें जालें ती आदी हें जालें चोकअप केल्लें बांदून ते मागीर काले आमी मागीर जाप गेलें ते कितें जालां हें ती मरे कोणें केलें न्हू इलिगल हें केलें न्ही तितून काळ जालें की दाबल्याटे हाड सारकें आतां तो मागीर येयलें ती उदक त्या वचना म्हूण पतलो तें तेका लागून ती हें जाय न्हू डीप जावपा न्हू तुगे दुसरे प्रोजेक्ट केन्ना स्टार्ट जाता लायक ब्युटिफिकेशन ऑफ कोलवा दॅट रोड पार्लमेंट रोड तें मातसो टायम वयतलो टायम जाल्ले आठ जातले कोमेस जातलें आतां टेंडर जाल्लें बरें झाले दें बरोबर बरं